मानिवंत आग्नेल मनशां जिणी सोवें एकचार बांदूंक आमकां नमुनो हो दुसऱ्या नोवेनाचो विशय. देवाची रचनेची काणी आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकार मेळटा. देवान आमकां एकामेकाच्या संबंदान जिवंक, एकामेकाचो हुस्को धरूंक आनी एकामेकाच्या आदाराक पावंक रचल्यात म्हूण आमकां थंय मेळटा. तेंच करूंक आनी मनशांचो एकवट थिरावंक मानिवंत आग्नेल आमकां स्फूर्ती दिता. कसलीच ऑतोर करिनासतना तो सगल्यांच्या गरजांक पावलो. सगल्यांचो हुस्को ताका आसलो. जात, कात, धर्म तें पडे नासतना सगल्यांक एकसारकी तो लेखतालो. आपल्या लोकांकूय तो एकवटान आनी शांतीन एकूच फामील कशी जिवंक नेट उर्बा दितालो. असलेंच जिवीत जिवंक तो आमकां एक नमुनो. ताच्या सांत कोरोना पासत आमी मागुया. ह्या मिसाची इंतेसांवां दिनवासनीची मीस डेनिस आनी सिबियोला पिरिस मांदूर. आलेसियाक जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता जॉनिता आनी निकोलस फेर्नांडीस सांतिनेस. सगळीं उबी रावुया आनी यादनिकाक येवकार दिवन प्रवेश गीत गावुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नबी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भयणी बाबानो, तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो उन्मुनीत येवकार. आयज नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाच्या मिसांत वांटो घेवंक. इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा, नो मॅन इज एन आयलंड. मनीस एक जुवो न्हय. आमकां दुसऱ्यांची गरज. एकचारान जिवंक जल्मान ते मरो पर्यान आमकां समाजांत समुदायान जिवंक दुसऱ्यांचो सांगात जाय. आमच्यान एकमुडी जिवीत जिवंक जायना, कित्याक एकसूरपणान जिवंक
देवान आमकां रचूंक ना. ह्या संवसारांत वाट चलतना आमकां दुसऱ्याची गरज. आयचो विशय आसा मान्यवंत आग्नेल मनशा जिणे सवे एकचार बांदूंक नमुनो. जेजून आपल्या भौशीक मुणयारपणांत मनशा मदें कसलोच भेदभाव करूंक ना. आपल्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान बरी खबर परगटली आनी एकचारान जिवंक आनी वाडूंक मोगाची आज्ञा दिली. आमी जेजूच्या पावलांनी चलून क्रिस्ती एकवटाची स्वतां सगल्या आमच्या भावा भयणांक वांटून सोबीत एकवटाचे आनी मोगाचे नातें बांदूंक बापाची कृपा ह्या मिसांत मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या खासगी कुटुंबीक आनी समाजीक जिवितांत एकचाराचे मनशांक कशें आमी जियोंक ना लेगून आमच्या पथकांची दूख धरून बापा आनी पेल्या लागीं बोगसाणें मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पथकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुनाह चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. घेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थना. सोर पदवेदार देवा आमच्या कोनवाळ्या बापा आमचे वेलीं सगलीं विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसलेच आडखळ नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी. तो करो देव तुजे सभेन जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. धर्म दुताच्या इतिहासावेलें वाचप. बावाट्याचो जमो एका काळजाचो आनी एका मोनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजनासलो. कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलें ती बागा दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बोळान सोमया जेजूच्या पुनर्जिवनपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं ती विकून तांचे दुडू ती हाडटालीं आनी धर्मदुताच्या पांयाशी दवरतालीं. आनी मागीर जोण एकल्याक आपआपले गरजे पोरमोणें हे दुडू वाडटालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका धर्मदुतांनी बार्नाबास म्हणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक बाटाचो कुडको आसलो. तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून धर्मदुताच्या पांयाशी दवरले. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी.
वैभवान नेसलोलो सोर्वेस्पूर राजवट चलयता. सगळीं म्हणुया. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सोर्वेस्पूर राजवट चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सोर्वेस्पूर नेसला. आपल्याक पेंटाक ताणें बोळाचो पोट्टो बांदला. वैभवान नेसलोलो सोर्वेस्पूर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो थीर केलाय. ओरोंबाक तावन तुजे शिवासन गोठ उबें आसा. सासनाक तावन तूं आसाय सोर्वेस्पोरा. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कदीच हालोना बदलना. संवसार सोरोसोर सोर्वेस्पोरा. तुज्या घरांत फागतली पवित्रताय. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. उद्गार. Sorvesporat soy, sorvesporat soy, sorvesporat soy, soy, soy. Sorvesporat soy, sorvesporat soy, sorvesporat soy, soy, soy. Ulojata somia, duši zakraj koda. Duši sasnal utra, kazan balkon naleta. Ulojata somia, duši zakraj koda. Duši sasnal utra, kazan balkon naleta. Sorvesporat soy, sorvesporat soy, sorvesporat soy, soy, soy. Sorvesporat soy, sorvesporat soy, sorvesporat soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हळें, बापा, हांव मागणें करतां तें हांचेच पासत न्हय, तर हांच्या उतरा वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतलीं त्याय मनशां पासत. तीं सगलीं एक जावं. तूं बापा म्हजें सवें आसाय आनी हांव तुजें सवें आसां. तेच भाशेन तीं आमचें सवें एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलां म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. जशीं आमी एक तशें तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्या ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांवें तांचें सवें आनी तूं म्हजें सवें अशीं तीं संपूर्णान एक जावं. आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केला म्हूण संवसार ओळखून घेवं. बापा, जंय हांव आसां थंय तुवें म्हाका दिल्याय तीं आसची म्हूण म्हजी खोशी. आनी अशी तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा तांणी पळोवची. कित्याक संवसार रचचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रामाणीक बापा, संवसारान ताका वळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका वळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी वळखला. हांवें तांकां तुजी नांवांची वळख दिल्या आनी आजून दितलो. हे परी तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सवें आसतलो आनी हांवूय तांचे सवें आसतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणी बाबानो, आयच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा आमचो विशय जावन आसा मान्यवंत आग्नेल, मनशा जिणें सवें एकचार घडोवंक एक नमुनो. Venerable Agnelo, a model
to live in communion with human beings. दर एकलो आमी मोगान एकवटान जियेता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक नमुनो जाता आनी खरो एकवट कुटुंबांतूच सुरू जाता जेन्ना आवय बापूय भुरगीं भाव भयणां एकामेकाच्या मोगान एकवटान आनी एकचारान जियेतात जशें स्तोत्र Psalm 33 म्हणटा How beautiful it is when brothers dwell in unity. कितलें सोबीत जेन्ना भाव ओ भाव भयणां एकवटान मोगान जियेतात ल्हानशी कोता दोगां भावांची दोग भाव आसलेले एकलो काजारी जाल्यार दुसरो आंकवार आसलेलो दोगूय शेतकार शेतांत काम करून पीक काडटाले आनी एकठांय जियेताले आनी बरोबर वांट्टाले कोणूच म्हणिनासलो हें म्हजें ओ दुसरें म्हणून दुसऱ्याचें म्हणून बरोबर कितें पिकलां तें वांट्टाले एका दिसा धाकलो भाव आपलेच भितर म्हणटा म्हजो भाव काजारी ताका भुरगीं आसात बायल आसा ताका चड पीक मेळोंक जाय आनी हाकाच लागून तो रातचो उठोवन थोडी पीक काडून आपल्या भावाच्या कोणांत घालता हे भाशेन आपलें पीक ताका दिता कोणाक गमय नासतना दुसरे वाटेन व्हडलो भाव आपलेच मोतीन चिंता आनी म्हणटा म्हजो भाव तर एकलोच आसा म्हाका फामील आसा हांवें ताचेंय चिंतूंक जाय आनी हे भाशेन तोवूय रातचो उठ्ठा आनी कोणाक गमय नासतना थोडें पीक काडून आपल्या भावाचो कोडो आसलो थंयसर स्टोर रुमांत व्हरोन घालता आनी अशें जायते दीस घडटा ते पळयतात कोणाचेंच कांयच उणें जावंक ना अदीक जाल्यार आसलेलें तसलेंच आसता एका दिसा एकलो भाव कोण हें कसलें करता काय म्हूण चिंतूंक आनी पळोवंक भायर सोदता रातच्या वेळार दुसरे वाटेन दुसरोय भाव भायर सोदता आनी तेन्ना तांकां गमता भावूच म्हणून ते एकामेकाचें काडून दुसऱ्याक दिताले ते दुसऱ्या भावाक मोगाची बँग एकवटाची बँग मारतात आनी तांचो मोग ओदीक वाडटा हें जावन आसा खरें भावपण हो जावन आसा खरो एकवट हो जावन आसा खरो मोग हाच्या पयल्या वचपांत आमी पयल्या क्रिस्तांवांची खबर आयकल्या कशे भाशेन मोगान एकवटान एकचारान तीं जियेतालीं दर दुतांचे शिकोवणे पोरमणी जियेतालीं कोणूच म्हणिनासलें हें म्हजें आनी तें म्हजें म्हणून अदीक जाल्यार सगळीं बाराबोर हाडून बांदतालीं भावपणाचो मोगाचो एकवटाचो गूण तांचे सोबी आसलेलो आनी ताचेच गुणाची ती परगटणी दुसऱ्यांक करतालीं आमी आयकलां बार्नाबास नांवाच्या मनशान आपलो बाट आसलें तें विकतें देखून हाडून पयशे हाडून 2 दुतांच्या पांयाशीं दवरले भशेन दुसऱ्यांच्या गरजांक ते पावतात भावपणाचो एकवटाचो मोग दुसऱ्यांक ती सगल्यांक बांदतात आनी हे भाशेन जेजूचे फाटलावदारूय वाडटात कित्याक ती बरी गोवाय दितात आयज आमच्या क्रिस्ती जिवितांत नदर मारल्यार असलो भावपणाचो एकवट खूब कमी दिसता सगळीं करूंक आमी पळयलीं पूण मोगान एकवटान जिवंक आमी फाटीं उरतात आयचो विशय आमकां हुस्कायता मोगान एकवटान एकचारान जिवंक सोमी जेजू क्रिस्त संवसारांत आयलो जाल्यार हेंच भावपण हो एकवट हो मोग सगल्याक पावूंक जेजून केन्नाच जुदेव समारितान कोडकार 2 वसूलदार अशें भेदभाव करूंक ना सगल्यांक ताणें एकठायलें आनी आयच्या वचपान जेजू खेरीत भाशेन आपल्या बापा लागीं मागता मे दे ऑल बी वन जशें हांव आनी तूं बापा एक तशीं तिवूय एक जावं न्हय फकत शीस पूण शिसांची खबर आयकून ती मॅसेज तांकां पावतली तिवूय एक जावं सो जेजू आपल्या शिसां खातीर आनी शिसां वरवीं आपली मॅसेज बरी खबर दुसऱ्यांक पावतली तांचेय पासत मागता हें जावन आसा जेजूचें व्हडलें मागणें एकवटा खातीर मोगा खातीर एकचारा खातीर बागीवन जे आमी वळखता तांच्या जिविताचेर आमी नियाळटा ते सगळे बागीवन ते एकवटा खातीर एकचारा खातीर जियेले आनी आयचो विशय मान्यवंत आग्नेल मनशाक जिणे सोबें एकवट हाडूंक आमकां एक नमुनो जेन्ना तो कुमटा
शिरोड्या आनी सावंडें भावुल्लो तेन्ना ताणें केन्नाच भेदभाव करूंक ना हो दुसऱ्या धर्माचो तो दुसऱ्या धर्माचो अशें म्हणून सगल्यांक ताणें एकाच मोगान एकवटान लेखले हाकाच लागून मानिवंत आग्नेल जावन आसा एक नमुनो आमकां जण एकल्याक आमी मोगान एकवटान जेवंक मोगाळ भयणी भावानो आयच्या विशयाचें नियाळटना आमचें जण एकल्याचें काळीज मन पयल्या क्रिस्तांव भशेन जावं दी ती एका मनाची एका काळजाची आसली आनी हाकाच लागून तांचें भावपण सगल्याक विस्तारतालें जेजूचें गोवाय ती जाताली थोड्याच वेळान त्या जेजूक आमी शेवतलीं जेजूचो आनी आमचो एकवट जातलो होच एकवट आमी दुसऱ्यांक परगट करूंक मानियत आग्नेलाची देख घेवन जेजूचे बरे गोवाय आमी जावंक आनी हे भशेन आमच्या क्रिस्ती जिवितांतल्यान जंय जोगणी वाद विवाद आसा थंयसर खरो एकवट एकचार भावपण आमी हाडूंक आमी सगल्यांनी तोचवीत करूंक मानेवंत आग्नेलाक फुडें घालून आयचे मिसाचे भेटेंत कोतकोतायेन मागुया. उबे रावया. ह्या वेळार आमच्यो थोड्योश्यो गरजो बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां आदार दी बापा. हांवें तांकां तुजी वळख दिल्या आनी अजून दितलो. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक एकवटून देसांतले परजेक जेजूच्या पावलांनी चलोवंक शिकोवंक बापाची कृपा आनी जानवाय तांकां मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां आदार दी बापा. नितिवंत बापा, संवसारांत तुका वळखूंक घेवंक ना पूण हांव तुका वळखतां. आमचे राजकी फुडाऱ्यांनी समाजांत देसा धर्मा आनी जाती काती मदें कसलोच भेदभाव करिनासतना एकवट विस्तारतली हातयारां जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां आदार दी बापा. जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचो मोग केलाय म्हूण संवसार वळखून घेवं. जायत्यो आमच्यो भाव भयणी क्रिस्ता आनी पवित्र सभेचे शिकवणे आड गेल्यात. ती सगळीं जेजू सांगाता एकवटून ताचे सारकें काळीज मन आपणावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां आदार दी बापा. आमच्या घराब्यांनी वाड्यांनी आनी गांवांत एकामेकाची गरज ओळखून एकामेकाक भोगसून मोगाचे भोगसण्याचे आनी एकवटाचे पूल बांदूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां आदार दी बापा. मानवंत आग्नेलाची देख घेवन आमी सगळीं ह्या नोवेनांत वांटो घेतली. जेजू फाटल्यान वचून आमी मनीस जिणे सवे एकचार बांदून घडून हाडूंक आमकां कृपा मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां आदार दी बापा. जायते आमचे आवंडे आमचे ओत्रे आमची मागणी घेवन हांगासर आमी आयल्या. ह्या वेळार थोडोसो वेळ ओगीच रावून कश्ट जाता तांकां बेगीनूच पेकवणी, पिडेंत आसात तांकां शांती समाधान, सर्वेस नासतना आसा तांकां एक बरी नोकरी आनी सोंपोवन गेल्यार तांकां सर्गीचें सूख फाव कर म्हूण गुप्ती मागून. ही सगळीं आमची मागणी आमी तुका उबारता बापा क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Moje
म्हज्या भयणी बाबानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कश्टां मरणाचो समारोप आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. अयोश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व तांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संबरमता. जिव्या बावळतान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा. तीर बरमाशान ताचे मोहिमेवो तेण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. ते इस्पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Sumia Jesuami hodokata. Ani Ekashit lepieta. Tidle mauti tu moi bovanisu. Amin.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्योन झुजे तिचो पोती, भाग्योन धर्मदूतां आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. भावपणाचें एकवटाचें काळीज मोन आमकां दी म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भोगता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तानेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाळताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक पयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या जे भितर येवचें म्हाका फावना, म्हणजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Taco papuya
आमचो बाप आमी सोगलीं ताचो आत्मो आमचो प्राण आमी सोगलीं आमी सोगलीं Modila soletnia ami soglie taci te divekli ami soglie sogle rupne Jesuce ami soglie Sami babojni, ami soglie, eka jivan mononi, ami soglie, eka jonan posloni, ami soglie, ami soglie. Amce modena kasat, ami soglie, amce modena kapan ami soglie some sanso saetzar ami soglie ami soglie जेजू आमच्या काळजान भितर सरला घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया प्रार्थना कोनवाड्या बापा जेजूच्या कुडी रगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गीचें बळ कोऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी बसूया मोगाल भवमिनो व्हडा भवार्थान भोक्तीन आनी बरवंशान हे पवित्र जाग्यार तुमी आयल्यात तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानिवोत आग्नेला वरवीं देवान तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे कांय कळोवण्यो नोवेनाच्या दिसांनी कुमसार सदांचेच परी रेकन्सिलेशन कॉपेलान जातलें कावन्सिलिंगाची गरज आसा तांणी आमचें रिट्रीट सेंटर म्हणजे मोदलें घर आसा थंयसर तुमच्यांनी वचूंक येता आमचे यादनीक तुमच्या सेवेक आसात कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड 2023 ती विक्रेक आमच्या पुस्तकशाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा थंयसर ती मेळटा आमच्या सेमिनरिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणींत आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमचें बस डेस्क आसा थंयसर तुमच्यांनी तुमचें कंट्रिब्युशन दिवंक येता मानिवोत आग्नेलाचे मजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फावो जाल्यात तें वायस पोस्टलेशन ऑफीस आसा थंयसर तुमच्यांनी कळीत करूंक येता बराबरूच तुमी पिडेंत आसतना जी एक्सरे तुमी काडलेली वो तुमचे टेस्ट तुमी केल्ले आनी तुमचे पिडे उपरांत जे तुमकां बरेंपण मेवलें तेय रिपोर्ट घेवन तुमी येयल्यार बरें जातलें पिलार फादर्स नेचर्स फार्म कालाय आनी हांगा स्टॉल घातलेलें आसा तुमच्यांनी थंयसर बेड दिवंक येता आनी तुमकां फावो ती वखदां थंयसर आसात जाल्यार तुमच्यांनी ती घेवंक येता मानिवोत आग्नेल ओचोऱ्याचो सागोर आमच्या गरजां त्रासान आकांतान जेन्ना भवार्थान उलो मारता मानिवोत आग्नेल देवा कडेन मागून आमकां बरेंपण फावो करता आयज फिलोमेना डिमेलो
सांत इनिस्तान आमकां अशें कुडीत करूंक लायता. गेल्ले ओतुंबरांत म्हाका जोर आयिल्लो आनी वचो नासलो. हांव हॉस्पिटलान एडमीट आसली. जायते भाशेचे टेस्ट करचे पडले. टेस्ट करचे पयलीं हांव सदांच मानेवंत आग्नेलाक मागताली म्हजो रिपोर्ट बरो येवंक. म्हाका TB हॉस्पिटलान पासून व्हेली पूण कांयच मेळो नासलें. थोड्या दिसांनी म्हजे नोंडेचीं चेडूं पिलार आयलें. ताणें मानेवंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती म्हाका पिवंक दिली आनी ते मेरेन हांव आयज पासून सारकी बरी आसां. मानेवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. हो आमच्या भयणीचो भावार्थ तिच्या पिडेच्या वेळार. आमच्याय काळजामोनांनी आमच्यो गरजो घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाड करून नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवंक उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आमचे सर्वणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचोरें लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागेवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितान बागीदार चलून दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. ओगोणीत काकुतीच्या देवा, अगुणित काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता. आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोड पोरगोट निवदेशी उलगोट पगडणी मागता. मागता आमच्या सोम्या आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची नावी जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन मोगान आनी एकवटान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पिडेवंतांचे मागणे व वांजेल रोजार इगोजेन जातले. Padre Agnelo, Jezusia, Bogda,